अच्छा, धन्यवाद. माया माताजी धन्यवाद. इतले चंद करून तुम्ही या भजन म्हणटा अर्थ करून प्रार्थना करून हे सेशन स्टार्ट करून दिलेलं सर. भारी खुशी झाली हें भजन ऐकून. हें इतली मधुर आवाजान तुम्ही आणि सांगून ताचे मिनींग हे दिलेलं सर की देवाला भक्ताला एक मूड कशी असता म्हणून. सो पुराजनाक आयचे धन्यवाद. पुराजनाक आयचे सेशनान स्वागत असं महाभारत सिरिजाचे. आम्ही धृतराष्ट्रा वैरी सेशन्स कंटिन्यू करता आसत. लास्ट टाइम एक सेशन जालेलें अशें दोन्ही सेशन. सो तुमगेल पुराजनाले आशीर्वाद घेवन की तुमगेल निमित्त एक सान किंचित रुपयार एक सेव करचे भाग्य मेळ्ळेलें आसा. त्याच्या चांग रुपयार आम्ही पुराजन ओट्टू मेळ्ळू आज एक देवाल सेव करूया हे महाभारताचे महाकाव्याचे सल्पवेल सत्संग करून नेक्स्ट एक 40 मिनिट्स आम्ही महाभारताचे सत्संग करू. हरे कृष्ण. सो एक सांग प्रार्थना करून मुखारशीत. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. आराध्य भगवान् ब्रजेश तनय तद्धाम वृन्दावनम्. रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता. श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान्. श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्राधरा न परा. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. पुराजना स्वागत असं या सेशनांत कोण हे रेकॉर्डिंग पळयता आसत ती तुमकां स्वागत असं सेशनांत कोण पळयतली मुखार. सो आमी हे महाभारत सेशनात डिस्कस करता आशिल्ली. महाभारत म्हळ्यार एक व्हड काव्य जावन आसा अशी मध्वाचार्य स्वाम्यान महाभारत तात्पर्य निर्णयान सांगिल्लें आसा की हे महाभारताचे काणयो आयकल्यारीची ते एक शुद्धीकरणाचे आमगेलें जीवन पवित्र जाता आणि अंतू मस्त सकड शिक्षित अशें आसा. आणि ह्यांतू एक विषय कळता म्हळ्यार की मस्त सकड एक कळता की लोभ मत्सर आणि अशी असल्यार कसन तांगेले जाता. आणि पांडवाले तांगेले पळयता की हरिभक्ती आणि भक्तांनी एक देवाले एक संबंध ते पुरा पळयता. सो तांणी सांगिल्लें आसा की महाभारतांत विंगड खंय कसं आसचे पुरो शास्त्रांतू तो विषय महाभारतांत आसा आणि की महाभारतांत निके चड आसा. सो आता मी धृतराष्ट्राल सेकंड सेशन करता आसा ती एक प्रकार पळयत हृदय दौर्बल्यम म्हळ्यार एक वीक जावन अशें आणि दुर्बुद्धी हे दोन्ही एक कॉम्बिनेशन जाल्यार ते धृतराष्ट्राल चरित्र तशी महाभारतांत पळयता. एक एक पंथा तो चांग वस्तू सांगता आशिल्लो आणि एक एक पंथा तागेले मनांत तूं दुष्ट विचार येतशी. आणि दुर्योधन तागेले बापसूलें धृतराष्ट्रालें ताका यूज करता आणि ताका केन्नाय खंयचे परिस्थितीन दुर्योधना ना म्हणचे जायना. आणि धृतराष्ट्र एक प्रकार पळयल्यार केन्नाय एक एंजायटीन आशिल्लो म्हळ्यार ताका अशें दिसता आशिल्लें केन्नाय की तागेले ताका मनान म्हणटा पळय गिल्टी फिलींग आशिल्लें की पांडवाले पुत्र हांणी तांकां ताणें तांकां लायक ट्रिटमेंट दिनी म्हूण. आणि तांगेल पुत्रां खातीर मस्त एक भंय आशिल्लें. सो हें एक दोन मनांत दवरून केन्नाय तो एक म्हणटात पळय भारी एक एंजायटीन तसता आशिल्लो कसं एक सूख ना म्हणटात पळय जिवनांत तूं तशी प्रकार एक नमुने म्हणटात पळय. आणि तागेले मनांत केन्नाय आशिल्लें कसं की तांणी
म्हणटात पळय तांकां गोत्त आशिल्ली तांणी चिक्कून पडटा ती म्हूण ताका तें एक भंय आशिल्ली धृतराष्ट्रा मनांत आतां कसलें जातलें की आतां कसलें जातलें की म्हणून सो त्या प्रकारारी आमी पळयता हें चरित्र आनी दुर्योधनान आमी पळयलें की तो मॅन्युप्युलेट करता आशिल्लो धृतराष्ट्राक आनी धृतराष्ट्र तो एलाव करता आशिल्लो म्हळ्यार मॅन्युप्युलेट करता कसं तागेले करून घेवची तशी जाता आशिल्ली आनी दुर्योधनाक एक म्हणटात पळय तें राज्य कोणाक दिवचें ना आनी तो कसनेपुणी करूं तयार आशिल्लो आनी ताणें कसनेपुणी करताना धृतराष्ट्र ताका ना म्हण इतले ते आमी पळय येता आमी लास्ट सेशनात डिस्कस केलें की धृतराष्ट्र संजयाक वय सांगता की वचून सांग पांडवाक तांणी वनांत आसतना की तुमी थंय राबयात ती आपास येवच नाका इतलें काळ लोकून थंय राबली न्हय थंय राबयात आपास कसले येवका पूण त्या प्रकाराची तें बुद्धी आशिल्ली आनी आमी ते आनीक एक इन्सिडेंट वय डिस्कस केलें की कृष्ण स्वयं जावन शांतीदूत जावन येताना कशी आमी पळय येता की दुर्योधन ताका बंदी करून ट्राय करता आनी कृष्ण ते विराट रूप दाखयता आनी थंय सगळ्यांची ते दरबारांत तूं एक प्रकार हाहाकारशी जाता म्हूण सांगयता ते धृतराष्ट्रान कृष्णा सांगचें आसके तूं सगळें जगत पालक तूं म्हाकाय दर्शन दिवका म्हूण तो धृतराष्ट्र दिसना जाल्यार देव तागेले विराट रूप ताणें पळोवच तशी ताका शक्ती दिता कृष्णाल मनांत तशें आशिल्लें की ही शक्ती पळोवन देवाल विराट रूप पळोवन तागेले मना येवचें पुरो की तो दुर्योधनू खंयची शक्ती विरुद्ध जावन आसा म्हूण धृतराष्ट्र शॉक जाता वय तें पळोवन आनी कळटा की हो कृष्ण देवूची तागेलें विराट रूप पळयलें आनी अशी पळयल्यार दुर्योधनाक निजावन कांय आश दवरच तशी ना कसलें की कृष्णू पांडव जनाक ओडटो आसा म्हूण मागीर ताका ते दुर्बुद्धी निमित्त मनांत येतकय इतलें कृष्णू शक्तिमान आशिल्ले जाल्यार पांडवांक कितले कश्ट कसले येता ना दिसता सो म्हळ्यार तें एक मनांत आसता सो तो कसने एक म्हणटात पळय दुर्योधनान सांगल्या म्हणके करूं वता म्हूण पळयता धृतराष्ट्रान ते तागेले ते एक क्षत्रीय जावन तागेले एक निजावन एक धर्म आशिल्लो ते सम डिसिजन घेवंक आशिल्लें कसं म्हणटात पळय ते धर्मिश्ट जावन आशिल्लें कसं ताणें कोरक आशिल्लें तें कोरक आशिल्लें ताचे खातीर ताणें निजान विंगड कोणाल्या वयर घालूं नजे तागेले पुता वयर और विंगड कोणाल्या वयर की अशी जाल्लें तशें जालें ताण तागेलें कर्तव्य कोरक आशिल्लें सो ते एक प्रकार आमी त्या पॉयंटार डिस्कस केलें लास्ट टायम की दैववाद म्हूण सांगचे म्हळ्यार कसन करचें मागीर भाग्यांत हेंची बरयलां दिसता तशें एक भावना धृतराष्ट्र दाखयत आशिल्लो आनी तें एक रिस्पॉन्सिबल म्हणटात पळय ताणें तागेलें एक कर्तव्य करचें तूं ताणें चुकयलें म्हूण पळयता आनी ह्या प्रकारान म्हणटात पळय कसन जावचें आशिल्लें हांव कसन करचें हें मागीर भाग्यांतूय दिसता म्हळ्यार कसन कोरचें आशिल्लें करनाशी मागीर कसन की ताचे एक परिणाम येता रॉंग कॉन्सिक्वेन्सीस जाता ते तशें सांगचें की मागीर भाग्यान तूं हें तें रॉंग म्हूण पळयत हे आमी एक विशय पळयता की केन्नाय एक सिद्धांत आसा पुरो जाल्यार खंयचे व्हड सिद्धांत आसा पळय ते फॉलो करता दोन सिद्धांत आसतना धृतराष्ट्राक दिसनाशिल्लें ब्लायंडनेस आशिल्ली ताका जाल्यार ताका तागेले पुत्रा खातीर तें मोह एटॅचमेंट आशिल्लें पळय आनी रॉंग केल्यार तांचे सांगचे ना तें ब्लायंडनेस आनीक डेंजरस आशिल्लें ते फिजिकली पळोवच ब्लायंडनेस म्हळ्यार ताका दिसना कुर्ड आशिल्लो तें दिसना तें तर वय जाल्यार तागेलें तें बुद्धींतू तें एक ब्लायंडनेस आशिल्लें पळय खंयच्यान ताका रायट डिसिजन घेवचें तें आनीक हें आसा म्हणून आतां एक पण तां मना दिसचें पुरो की तागेले पुत्रा खातीर तागेली प्रीती आसा तें स्वाभावीक न्हय खंयची आवस बापूस तांगेले चेडूं प्रिती करना स्वाभाविकची बापूस म्हळ्यार बापूस जावं आवस म्हळ्यार कोणें तांगेले चेडूं सोण घालतली आनी त्या एक प्रकार जावका वय आनी आमी पळय येता खाली मनशां मात न्हय पक्ष्यांतू प्राण्यांतू मासोळींतू पुरांतू आवस पावस म्हळ्यार तांगेले चेडूं खातीर भार एक प्रीती आसता म्हूण पळयता खंयच्याय जन्मांत आयले सो आमी पळयता आनी तें जावका वय कसलें की ताजेन तांगेलें तें लालन पोशण जावन त्या चेडवान चांग रुपार व्हड जावचें न्हय आवस बापूसून पडलेल्यार मात सो तें एक प्रिती चेडवाक कसं जावका तें दिवचें तें पुराय एक आवस बापूसून तें एक भारी एक स्वाभावीक जावन म्हूण सांगयता म्हूण जाल्यार एक विशय आसा की मनुष्य जावन जन्मांत येयले तेन्ना आमकां देवान एक विवेक बुद्धी दिलेली आसा की धर्मा लेखारी आनी विवेक बुद्धी म्हळ्यार कसं न्हय आमकां स्पेशली दिलेली की आमकां धर्मा विशयी मना वता आनी धर्माचे सिद्धांत कसं आसा आनी धर्मा लेखार कशें जीवन करता तें मनुष्य जन्मांत येताना तें आमकां मना वच तशें आसा
चाणक्यान हो विषय मस्त सकट सांगिल्लो आसा. जाल्यार चाणक्या फुडेंची विदुरान महाभारतांतूय येता तें विदुर नीती म्हणटात ताका, तांतूय तांणी हो विशय पुरो सांगिल्लो आसा विदुरान. आनी म्हळ्यार विदूर तांतू सांगचें आसा की धर्माचे विशय आमकां मनाक गेल दिसता तेन्ना कसन जाता म्हळ्यार आमकां कसन ते धर्माचे ते एक सिद्धांत आसता ताजेर आमकां कळटा. कसं जाल्यार की हे दोन सिद्धांत आसा म्हूण लेख्या की धर्मार चोलका तें एक सिद्धांत आनी आवज बापून चेडूं प्रीती कोरका तें एक सिद्धांत. जाल्यार हे दोन्ही विशयांत व्हड विशय खंयचे धर्मार चलचें. केन्ना आसपासून प्रिती निमित्त धर्मभंग जाता तेन्ना त्या धर्मा विशयी चोलका आनी ते ते म्हणटात पळय हायर प्रिंसिपला खातीर लोअर प्रिंसिपल सॅक्रिफायस करता म्हणून. सो त्या प्रकारारी आमी पळयता. विदुर नितीन तूं आनी सांगचें आसा की एक म्हणटात पळय परसूट ऑफ ग्रेटर गूड म्हणल्यार की एक म्हणटात पळय की एक फॅमिली वांचोवच्या खातीर एक फॅमिली एक त्या फॅमिलीची एक व्यक्तीक सॅक्रिफायस करूं एक गांवांक वांचोवच्या खातीर एक फॅमिलीक सॅक्रिफायस करूं येता. एक राज्याक वांचोवच्या खातीर एक गांव सॅक्रिफायस करूं येता. आनी हे म्हणटा जी हे एक प्रकार व्हड जगत्याक वांचोवच्या खातीर एक राज्याक सॅक्रिफायस करूं येता अशी हे विदुरान सांगचें आसा. म्हळ्यार कसन की एक धर्मार चलतना कसन ते व्हड विशय आसा त्या पालन कोरका तशें एक विदुरान सांगचें आसा. आनी हें केन्ना आमी धर्मार चलचे खातीर ते मेन वस्तू फॉलो करतात पळय. सो अशी सांगना ती की धृतराष्ट्रान हाका दुर्योधना खातीर प्रीत करूं नज तशी कांय ना. दुर्योधन तागेले पुत्रूची आनी स्वाभावीक ताणें तागेले खातीर प्रीती करता. जाल्यार ताणें ह्या मना दवरका की दुर्योधन धर्मार चलचे तयार ना. धृतराष्ट्रान ह्या मना व्हरका की तागेले 99 आनी चेडूं आसा ती तांगेले विशय ताण लेखूका खाली दुर्योधनान सांगिल्ल्या विशय लेखून पुरा जनान ताणें सिरकून पडटा तशें करूं ना. आनी आनी तांणी न्ही 99 तागेले 100 न्ही पांडव आसा ते तागेले भावाले चेडूं न्हू तांगेले विशय ताण लेखूका दुर्योधनाल मात न्ही. आनी हे दोन तांगेले राजपरिवार मात न्ही कसं जाल्यार की धृतराष्ट्र म्हळ्यार अशी एक साधारण मनुश्य न्ही तो सगळ्यांची राजपरिवाराचो तो एक प्रकार मालगड जावन आशिल्लो. सो तागेले ते रिस्पॉन्सिबिलिटी आनीक वाडून येता म्हूण पळयता. सो अशी पळयता की कोणाक कसन मेळका आनी खंयच्यान सगळें एक समाजाक राज्याक बर जाता त्या लेकार करता म्हणून. जाल्यार आमी हे परिस्थितींत पळयता की घडी घडी धृतराष्ट्र हे पुरा विशय मना व्हर नासी दुर्योधनाल कसन जावका आनी तागेले कसन तागेले मना ताका कशी खुशी करचें तें एक म्हणटात पळय मदे दवरून तागेले पुरा कसन तें डिसिजन जाता आशिल्लें. सो त्या प्रकारी ते चुकून पडता आशिल्लो म्हूण पळयता. आनी आमी सांगयता की दुर्योधनाल न्ही दुर्योधनाल जावका वय जाल्यार म्हणटात पळय धृतराष्ट्राक एक नमुने सेकंड हँड प्लेजर मेळटा आशिल्लें. म्हळ्यार दुर्योधनाक ते कसन की एक राज्याचे भोग करका राय जावका तागेले थ्रू म्हळ्यार हावस पावसू तांगेले ड्रिम्स चेडूं थ्रू पळयतात म्हणटात पळय तशींची धृतराष्ट्राक कसन की एक राय जावका आशिल्लें धृतराष्ट्राक कसन की एक राज्य जावका आशिल्लें. ते म्हणटात पळय राय जालेले ते एक गर्व ते राय जालेले ते एक प्रतिश्ठा ते राय जालेले ते म्हणटात पळय एक 10 जनां मुखार ते एक समाजान ते कसन एक व्हड जावन तांगेले एक म्हणटात पळय गुणगाण जाता तें पुरा ताका जावका आशिल्लें ताका तें मेळूं जाय न्ही ताका तो तें पुरा तागेलें दुर्योधनाल थ्रू तो तें तागेलें एक म्हणटात पळय सेकंड हँड तागेलें तातूंत तो एक प्रकार ते म्हणटात पळय ते एक्सपिरियन्स करता आशिल्लो अनुभव करता आशिल्लो. सो आमी पळयत मुखारी की ते की दुर्योधन तर आतां म्हणटात पळय युवराज जाता आशिल्लो कसो जाल्यार की तोच युवराज आनी मुखार राय म्हणून तशें जातलें कसो जाल्यार की आमी पळय येता की पांडू तागेले चेडूं पांडू वनान चमकलोलो आनी ताका कांय चेडूं नाशिल्लीं ती मात मागीर जाता महाभारतांत की ताका चेडूं जाता ती कुंतीक आनी आमी त्या पुरा डिटेल रावचे ना कसो की आमगेले मेन हे विशय धृतराष्ट्रा वयरी आसा. जाल्यार तांणी आपास राज्य येतलीं ती तशें कसन गोत नाशिल्लें. ताका साधारण म्हणटा अशी आशिल्लें की हस्तिनापुरांत दुर्योधन युवराजू आनी मुखार सुनू तोच राय जातलो म्हूण.
आणि त्या प्रकाराचे एक परिस्थिती निमित्त तो म्हणतात पळय, ताका भारी एक माथ्यार चोडून बसला म्हणटा पॅम्परिंग, त्या प्रकार जात आशिल्ले म्हळ्यार ताका कसन जावका तें मेळत आशिल्लें. म्हळ्यार तोच एक म्हणतात पळय मेन अटेन्शन आशिल्लो हस्तिनापुरांत. आनी धृतराष्ट्र तो कसन जावका तें दिता आशिल्लो. पुराजनान पळयत आशिल्लें, धृतराष्ट्रान पळयत आशिल्लें, ताका ती दुर्बुद्धी, वायट अशी बुद्धी आशिल्ली. जाल्यार हिची ह्या परिस्थितीन तूं केन्ना ताका म्हणटात पळय पुराजनान माथ्यार चडोवन दवरलें आनी धृतराष्ट्र ताका कसन जावक आशिल्लें तें दिता आशिल्लें, तें आनीकय तागेले ते अहंकार वाडून येता दुर्योधनान. आनी अहंकार वाडून वाडून हें पॅम्परिंग, तागेलें कॉन्स्टंट पॅम्परिंग जाता आशिल्लें पळय, ताका कसन जावका तें मेळटा आशिल्लें पुरा राज परिवारांतू. आनी सगळे राज्यांतू ताका कसन जावका तें मेळटा आशिल्लें. तागेली ती दुर्बुद्धी, अहंकार वाडता येता, वाडता येता. धृतराष्ट्र हें पुरो पळयता आसा जाल्यार हिची दुर्योधनाक कसन जावका तें दिता आसता. आनी दुर्योधनान वाडता 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 धृतराष्ट्रालें तागेले तागेले पुताल खातीर आनीक तें एक अटॅचमेंट वाडता वता. आनी एक समय येता केन्ना पांडव येतात तांणी, आनी आपास राज्यांत येताना धृतराष्ट्राक गोत्तस की तागेले भावाल चेडूं तांणी आनी पांडू नासतना तांगेलें तांगेली रिस्पॉन्सिबिलिटी वय धृतराष्ट्रालीची, तोच गार्डियन आसा तांगेलो. आनी ते गार्डियन जाल्ले निमित्त ताणें खंडीत पळोवन घेवका की पांडव जेन वय सुखार आसा ती, तांकां कसन तें तांगेले एक रायट्स आसा ती ते मेळका, हें पुरो ताका मन आवडटा आशिल्लें. जाल्यार इमोशनली म्हणटात पळय भावूक जावन तो तागेले पुत्ता खातीर आनी दुर्योधनारे खातीर तागेली एक प्रकार आसक्ती आशिल्ली. सो ह्या पुरा परिस्थितीन तूं थंय भीष्म आनी विदूर आशिल्लीं ती, ताचे खातीर ताका कसं म्हणटात पळय एकदम सिरियस कसं न्ही, फुडलें कसं न्ही जायना. कसलें की भीष्म आनी विदूर तांणी बॅलन्स करता आशिल्लीं आनी तांणी पांडवाचा अटेन्शन मेळटा आशिल्लें तांगेलें. सो तशी कसं एकदम सिच्युएशन म्हणटात पळय एकदम सिरियस जायना फुडलें तांणी येतर वे. जाल्यार हिची ह्या परिस्थितीन तूं पांडव जनाल चांगूण पळोवन तांगेल ते एक तांगेल एक म्हणटात पळय प्रीती पुराजनाल, तांगेल पुराजनाल प्रीती राज्यान तांगेल खातीर ते दुर्योधनाल ते म्हणटात पळय हेट्रेड, एक म्हणटात पळय कोपू आनी तांगेले एक म्हणटात पळय एक जाळ वाडता येता आनी त्या धृतराष्ट्राक ताका कसन जावका तें करयता अशें. एक दिवस दुर्योधन येता धृतराष्ट्रा गेल्या आनी सांगता, सांगता बापसूक तागेले, आना तूं पळयना हांवें कशी पुरा जन म्हणटात पळय होगळसिता ती पांडव जनाक, युधिष्ठिराक, भीमाक, अर्जुन, नकुल, सहदेवाक कितले चांग आसत तांणी, कितले चंद आसत तांगेले व्यवहार, कितले लायक तांणी, कितली टॅलेंटेड आसा ती, ह्या पुरा म्हाका सहन करचें जायना म्हूण तो तागेले बापसू सांगता दुर्योधन. आनी अशी चलता आसल्यार तांणी हांगेले ಒಟ್ಟು राज्य राबून आसल्यार पळय एक दिवस अशें येतलो की राज्य तांकां मेळटलें म्हूण आनी आमकां कांय करूं जायच ना. तांणी इतले पॉप्युलर जाता आसा, तांकां पुराजनाल प्रीत इतली मेळटा आसा ती की आमकां कोणी पुराजन निग्लेक्ट करतलीं म्हणटात पळय, आमकां आमी सायडा पडटलीं ती, ह्या पांडवा मुखारसून वतलीं ती. धृतराष्ट्रांनी जावन कसं म्हणटात पळय कसं पांडवाल एगेन्स्ट तशी कसं तागेली ना आशिल्लीं ती, तागेले मनांत तांगेले खातीर चांग आशिल्ली तशी धृतराष्ट्रा खातीर तागेले भावाल चेडूं न्हू. जाल्यार ताका दुर्योधनाल खातीर तें एक प्रीती आसा पळय ताचे निमित्त कसं म्हणटात पळय तो कसं म्हण अशी पुरा दुर्योधनान उतर म्हणटा. आनी हे समयार दुर्योधनालें शकुनी लोटू संपर्क वाडून येता आसता. आनी कशी धृतराष्ट्राक सेकंड हँड म्हणटात पळय दुर्योधनाल तूं राज्य एन्जॉय करता, तशी शकुनील मनान तूं हेंच आशिल्लें तागेले बाच्चे नवं तागेले बाच्चे थ्रू म्हळ्यार ताकाय राज्य एन्जॉय करता आशिल्लें. आनी शकुनीले आनीक एक विशय वय आशिल्लो की ताका भिष्माल खातीर भारी एक कोप आशिल्लो. आनी तो हें वय पळयता की भीष्म केन्ना ताकेल मनांत शकुनीलें की तो केन्ना पांडवा खातीर पार्शियालिटी करता म्हूण, तांगेल मनांत कसं नासता म्हूण. आनी तें आमकां गोतस महाभारतांत की कशें तें भिष्मानच तें आयोजन केलेलें गांधारी लग्न धृतराष्ट्रा वटू आनी धृतराष्ट्राल दोळिना ताका ते शकुनीक एक भारी एक ताची कोप आशिल्लो की भिष्मान सम करनी म्हूण. आनी ताकाची एक तर दुर्योधना राज्य मेळका तागेले बच्च्याक आनी भीष्माकय म्हणटात पळय एक प्रकार दुःख दिवका म्हूण हे दोन कारण आशिल्ले शकुनी मनांत. सो तागेल भयणील चेडूं तागेल भयणील बामूण धृतराष्ट्र हांकां सोडून शकुनील मनांत आसा की बाकी पुरा जना दुःख मेळका म्हूण हें सगळे हस्तिनापूर राज्यांत.
तागेल बहिणील चेडू तागेल बहिणी आणि तिगेल बाईल बहिणील बामून धृतराष्ट्र हांनी सुखार सुखा हांक पूरा पावर मेळका राज्य मेळका कसन जावका ते मेळका बाकी पुरा जना दुःख मेळका तसल तागेले की भावन आशिल्ली शकुनी आणि शकुनीन मस्त सकट मागीर त्या लेखार म्हणटात पळय तो एक प्रकार सेल्फ अपॉइंटेड एडवायझर जाता म्हळ्यार तोच एक मार्गदर्शक जाता दुर्योधना खातीर अशी कोरया तशी कोरया म्हूण तांगेल प्लॅनिंग केन्नाय चलता आसता आणि शकून हे पळयता की दुर्योधनाल मन आणि तो पांडव जनाल खातीर एकदम भारी जाड असं म्हणून सो ते शकुनी खातीर तागेले लेखार ते परफेक्ट सिच्युएशन आशिल्लें की ऑलरेडी जाड असं कोप असं हें तागेले ते जाड आनी कोपाचो उपयोग करून तागेले पुरा स्कीम चलोवचे तो पळयता आनीक ताका म्हणटात पळय उज्ज दित म्हणटात पळय आनीक ताका कोप वाडोवची तशी आनीक तागेली जाड वाडची तशी तसल पुरा उतर पळयता म्हूण पळयता सो दुर्योधनाक शकुनीले पुरा तांगेले डिस्कशन जावन तांगेले एक आयडिया येता की तांणी धृतराष्ट्राले वता ती आनी सांगतात की पांडव जनाक वना पेटोवका आमी जाल्यार पांडव जनाक वना कशी पेटोवचे साथ दिना न्हू ताका आमी कशी पूण तांकां हस्तिनापुरा दुखून भायर पेटोवका म्हूण आनी तांकां हस्तिनापुरांतू राबल्यार तांकां मस्त एक इम्पॉर्टन्स मेळटा असं सो कशी पूण कोण न्हू तांकां भायर पेटोवका आनी तांणी तांकां वारणा व्हरताक व्हरता पेटोवच्याक तांणी प्लॅनिंग करता ती म्हूण पळयत आनी तांणी सांगिल्लें की तांकां खंयी पेटयल्यार वय तांणी पॉप्युलर आसत तांगे खंयची राज्यान पेटयल्यार वय जन तांकां प्रिती करता ती ताका दुर्योधन सांगता आमी हस्तिनापुरात तांकां पेटोवची मात न्हय अशी आमी स्कीम कोरका की तांणी केदन्या आपास येना ती म्हूण धृतराष्ट्राक एक्चुली हें आयकल्स येता केदन्या आपास येना ती हें कसन उलयता पळय दुर्योधन म्हूण जाल्यार तो उलयना कसं जालें की तागेले मनांत तर हेंच आशिल्लें मूल कारण म्हळ्यार तागेले मनांत हेंच आशिल्लें की दुर्योधनान राय जेवका ताणें राज्य पळोवका ताका असल पुरा उतर आसतना ताणें उलोवच ना आनी धृतराष्ट्रान कसं उलयनातल्यार दुर्योधनाल खातीर तागेलें तें कंक्लुजन कसं आशिल्लें की धृतराष्ट्रान हा म्हणलें म्हूण धृतराष्ट्रान निजोन असल उतराक हा म्हणली जाल्यार ताणें कसं सांगनी न्हय सो सायलेन्स म्हणटात पळय ताणें कसं सांगनी म्हळ्यार इनडायरेक्टली दुर्योधनान आनी शकुनीन ताचें कंक्लुजन काडचें आशिल्लें म्हळ्यार कसं सांगनी म्हळ्यार ताणें हा म्हणल्या म्हणकेची म्हूण मागीर तें पुरो डिस्कस जातरी ते दरबारांत एक पता अनावन्स जाता खंय की आतां वारणावत म्हूण तें आस लागींच राज्य तांगेलेंच तें म्हळ्यार हस्तिनापुरा राज्याचे पार्ट भाग तो आनी कुरू राज्य म्हणटात पळय ताजे भाग तो थंय भारी एक व्हड महोत्सव आसा म्हळ्यार ईश्वराल तें पूज जावचें आसा आनी मस्त सकट जनान त्या आयोजनांत येवचें आसा म्हळ्यार हजारो कटल्यान जनान त्या राज्यांत येवन कसलें की थंय एक स्थान आसा थंय ईश्वराल पूज आनी जावचें आसा आनी भारी गंमत सकट प्लॅनिंग केलां अशी पुरा म्हणटा आसता ती असर पुरा उतर उलयतना महोत्सव छान प्लॅनिंग म्हणटात ते दरबारांत तूं भारी एक म्हणटात पळय हर्षोल्लास म्हणटात पळय भारी पुरा जनान खुशेर येता म्हळ्यार महोत्सव असो पुरा विशय डिस्कशन करता भारी पुरा जनाक एक उत्साह येता वय न्हय व्हड उत्सव जातलो आनी असल पुरा रिॲक्शनान तूं धृतराष्ट्राक वय मन आयता की पण पांडव जन वय भारी खुशेर आसत त्या उत्सवा विशयांनी आयकून म्हूण ताका अशी आनी तो उत्सव एक दिवस न्ही मस्त काळा खातीर ते मस्त मस्त सकट तांतू यज्ञ हें तें पुरो मस्त सकट जावचें आसा सो असल पुरा ते उत्सवा विशीं तांणी डिस्कशन जाता आसता की अशें जाता म्हूण आनी एक पॉयंटार येताना हें पुरा उलोवन घेताना धृतराष्ट्र सांगता खंय पांडवांक युधिष्ठिराक आनी तांगेल्या भावाक की तुमी वचात थंय म्हूण हय भारी एक चांग महोत्सव सिद्धी हें म्हाका पुराजन सांगता आसा ती तुमी वचात थंय गंमत करयात थंय म्हळ्यार इतलो उत्सव आसतना तुमी गेल्यार आनी आनीक एक व्हड विशय म्हळ्यार तुमी गेल्यार थंय ते इतलो व्हड महोत्सव म्हळ्यार तांकां एडमिनिस्ट्रेशन जावका न्हू मॅनेज करचेक तेन्ना इतलें पुरो तें व्हड आयोजन जाता आसा तेन्ना थंयचे आयोजकाक ते वारणा वता ते कोण आयोजक आसा तांकां कळटलें की राज परिवारा देखून वय जन आयलीं ती तेन्ना थंयची ते एडमिनिस्ट्रेटर्स आसात पळय कोण ते पुरा कमिटी मेंबर्स आसात थंय पुरा करतले जन आनी ते राज्याचे थंय आसत पुरो जन तांकां भारी खुशी जातली की ह्या महोत्सवा इम्पॉर्टन्स इतलें आसा की ह्या राज परिवारा जन वय आयलीं ती आनी तांणी वय येवन तूं भाग घेता आसा ती म्हूण
आता युधिष्ठिराक कुडले कळता, युधिष्ठिराक बुद्धी आसा एकदम चांगी, ताका कळता की इतलो व्हड उत्सव इतलो पुरा तूं चांग विशय सांगता आस, मागीर तुगेल चेडूं कसले पेटयना बाबा म्हणून आमकां कसले पेटयता आस, दुर्योधना कसले पेटयना. जाल्यार ताका तो विशय कळटा. जाल्यार युधिष्ठिरान मन चांग आशिल्लें, ताण आशिल्लेचें धृतराष्ट्र म्हळ्यार पुरापशी मालगड जावन आशिल्लो बापसू मणकेची. आनी ताण कशें तागेले मनांत तसलें री साधारण म्हणटा युधिष्ठिराक ते एक भारी खुशेर तांणी सांगिल्लें उतर ते तागेलें कर्तव्य म्हूण ते करची तशी तागेले मनांत आशिल्लें. सो तांणी थंय वता ती, आनी थंय तांगेले खातीर थंय एक रावळार आनी ऑर्गनायज करून दवरलेलें आशिल्लें दुर्योधनान. सो त्या प्रकारान तांणी थंय राबता ती, आनी तस पुरो ते बरो आयोजन राबता आसता ती. आनी थंय राबतरी मागीर एक दिवस ते ते लाखाच आशिल्लें न्ही न्हू, आनी तांगेले ते प्री प्लॅनिंगान लेक्कारीची आनी रावपील ते रावळार आशिल्लें ते सगळें जोळोवन घालता ती सांगिल्लें आसा. जाल्यार परिस्थितीन तूं पांडव आनी कुंती तांणी तातूंत भायर पडटा ती. जाल्यार थंय एक निशाद बायल मनीस आशिल्ली आनी तिगेले 5 चेडूं आशिल्लीं, कोण थंय ते थंयची रावळारांत आशिल्लीं ती, तांणी जोडून तांगेले मृत्यू जाता. ताकाची नेक्स्ट डे मागीर ते तांगेलें मृत शरीर मेळटाना पुराजना अशी दिसता की पांडव आनी कुंती तांगेले मृत्यू जाल्ले म्हूण. आनी पुरा जनांक ते सगळें एक शोक जाता सगळें हस्तिनापुरांतू की राजपरिवाराचे पांडव आनी तांगेले मृत्यू जाल्ली म्हूण. आनी धृतराष्ट्र भारी दुख्ख सांगता खंय भायल्यान पळयल्यार ओ कसं दुख्ख कशें जालें बा हें. जाल्यार भितर धृतराष्ट्राले भावना भारी एक म्हणटात पळय खुशी आशिल्ली खंय की आतां जालें न्हू तांगेलें तांणी म्हणटा पळय क्लियर जालें आत्ता म्हूण. बेगेल पुतूच आतां खंडीत मुखारी राय जातलो. हे पांडव जनाल ते कसन ते तागेले मनान ते कॉम्पिटिशन आशिल्लें ते जाल्लें. आनी तागेलो पूत राय जातलो म्हणून भितर दुखून ताका भारी खोशी काय धृतराष्ट्राक. भायल्यान तो रडत आशिल्लो खंय कसन जालें बा हें अशें जावचें नज आशिल्लें न्हू हें अशें पुरो म्हणून. सो मात पांडव त्या समयार वनान धांवन वता ती, आनी ಸ್ವಲ್ಪ काळा खातीर कोणाक कसं गोत ना हा विशय. सो ऑफिशियली पळयल्यार आतां क्लियर जाल्लें की आतां मुखारसून दुर्योधन राय जातलो. आनी ते जातलो म्हणटा तो प्रॅक्टिकली तोच राया म्हणके बिहेव करचे सुरू करता. आनी पुरा कसं एक पावर आसता पळय रायाचे ते पुरा तो दाखयता. आनी मुखारसून हें एक विशय येता की आतां द्रुपद रायल धुव द्रौपदी स्वयंवर आसा, ताका धृतराष्ट्र सांगता की आनी दुर्योधनाक ताका थंय तातूंत भाग घेवका म्हूण मन आसता. धृतराष्ट्र ताका आशिर्वाद दिता आनी सांगता दुर्योधनाक तूं मुखार वचून ते स्वयंवरा भाग घे आनी म्हळ्यार द्रौपदी वट तुगेले वाडीक जेवो तशी म्हणून तागेले मनांत आसता. सो आमी त्या सिच्युएशनांत आमी पळयता दुर्योधन थंय वता. जाल्यार त्या समयार पांडव थंय येवन पावता ती, आनी अर्जून त्या स्वयंवरांत विजयी जाता आनी द्रौपदी तागेले वाडीक जाता म्हूण पळयता. सो ते न्यूज तो कोण तो मेसेंजर आसा पळय मेसेज घेवन येतलो धृतराष्ट्राक, तो येवन सांगता खंय की पांचालीलें लग्न आमगेलेची परिवारान जाल्लें म्हूण. तेन्ना म्हळ्यार तें कशें की त्या मेसेंजराक काय गोत आसा डायरेक्टली सांगू जायना म्हूण आमगेले परिवारांत जालें तागेले पूत म्हूण. ताका धृतराष्ट्राक खुशी जाता खंय आमगेले परिवार म्हळ्यार दुर्योधनू न्हू आनी कोण आसा परिवार पांडव कशी ना ती ताका गोत ना की पांडव थंय आयली म्हूण. कसं लायक बाबा कसं लायक की दुर्योधना वाडीक जालें न्हू पांचाली वटू म्हळ्यार आतां द्रौपदी मुगेल सून जावन येतले न्हू अशी म्हूण धृतराष्ट्राल मना येता खंय. तेन्ना हगूर तो मेसेंजर सांगता खंय दुर्योधन न्हय पांचाली वाडीक अर्जुना ಒಟ್ಟು जाल्लेली म्हूण. आनी तांणी पांचजन कुंती तांणी आसा तांणी खेळ आयकल सीता धृतराष्ट्राले म्हणटा पळय अशी एक शॉक जाता. अशी ते म्हणटात पळय ते दरबारान सांगिल्ले विशय न्हू. आयकल सीता तो भारी म्हणटात पळय तांडार तागेले स्माईल आसता खंय हो वय वे हो कसं व्हड भाग्य आमगेलें की पांडव आसत वे आमी लेकीन ना आशिल्लें असल पुरा उतर तागेले तोंडा दुखून ते येता. ओ म्हाका अशें दिसता हें न्यूज आयकून की म्हगेलो भाव पांडू तोच येपास आयिल्लो दिसता तागेले पुत्ता रुपारी. आनी अशी पुरा आमी पुराजन कसं दुख्खांत आशिल्लीं तांणी नातिल्ले तेन्ना आनी भारी तांणी जोळ ते तांगेले मृत्यू जाल्लो दिसता म्हूण आमी लेखिल्लें. हो भारी चांग हें न्यूज ही म्हणटात पळय तांणी जिवंत आसा ती
आनी तांणी आयली ती अशी अशी पुरा पुरा उतर उलयता वता ते सभेंत आनी मागीर ते सभेंत वचून भायर वता. मागीर दुर्योधन प्रायवेटली ताका वचून मेळटा खंय हें पुरो सभेन जातरी आनी सांगता काय कशी तूं खुशेर अशें ह्या विशय आयकून ही आमगेल खातीर म्हणटात पळय व्हड डिझास्टर हें न्ही जेवन म्हणटात पळय पुरा आमगेल स्कीम पुरा म्हणटा पळय वायट फेल जाल्लें म्हणून पांडव आतां दुर्योधन सांगता तांणी जिवंत आसतलीची जाल्यार आतां तांणी तांगेल संबंद द्रुपद रायाल ಒಟ್ಟು वयजाल्लो द्रौपदी निमित्त ಒಟ್ಟು वाडीक करून तो म्हणजे द्रुपद राय एकदम शक्तिशाली राय ताका तांणी आतां फुडें किना पॉवरफुल जाल्ली ती म्हणून हे आमगेल खातीर भारी एक म्हणटात पळय भंया विशय आनी तूं कशी खुशेर आसा म्हणून तेन्ना धृतराष्ट्र म्हणटात पळय म्हणटात पळय हांतू तागेल ते म्हणटात पळय वायलिनेस म्हणटात पळय तागेले एक दुर्बुद्धी म्हणटात पळय हांतू कळटा धृतराष्ट्र तेन्ना दुर्योधना सांगता खंय पळय ते सभेन तूं भीष्म आनी विदूर वय आशिल्लीं ती आनी म्हगेल मनांत कसं आस पळय तांगेल मुखार हांव अशी पुरो ओपनली सांगचें जायना असलें की तशें सांगल्यार तांणी मागीर ते विशय विंगड रितीर पळयतात ते आतां तांगेल मुखार हांव अशी उलोवपा पडटा आतां आमी प्रायवेटली उलयतना आमी सांगयता की म्हाका म्हाका कांय खुशी जायनी म्हूण आनी आनी पुरा जनान भिष्माक आनी विदुराक मेसेज येवन गेली ना की पांडव आसा ती तांगेल व्हड रितीर स्वागत जावका आनी पांडवान आनी विदुरान आनी भीष्म पितामहान दुर्योधन हाका धृतराष्ट्र सांगून वय जाल्लें की तांगेल राज्यांत व्हड रितीर स्वागत जावका आनी तांकां अर्ध राज्य दिवका म्हूण असल पुरा विशय आसतना हांव त्या मदेंत विंगड टॉपीक चेंज करचें जायना म्हूण सांगता सो धृतराष्ट्राक मन आवडटा की आतां जनाल ते एक प्रेशर एक न्यूज दुर्योधन भीष्माल आनी विदुराल प्रेशर सो अशी पुरा पळयतना तांकां कसले पूण यात सोल्युशन दिवका म्हूण कळटा आनी अशी आशिल्लें की त्या समयार भीष्मान आनी विदुरान सांगिल्लें की हें तांगेले मृत्यू जालेले पळय ते एक पॉलिटिकल मर्डर म्हूण त्या राज्यांत विशय पुरा स्प्रेड जाल्लो हें पुरा खंय की हें भितर वयल्यांची जनान कोण की पांडव जना मारला असल पुरा विशय मस्त रुमर्स म्हणटात पळय तेन्ना स्प्रेड जाल्लें आशिल्लें म्हूण भीष्म आनी विदूर सांगतात की ताका आतां ही आमगेले एक चान्स की आमकां दाखोवच्या खातीर धृतराष्ट्राक की तुगेले खातीर हें चान्स की आमी राज परिवाराचे पुरा जनाक आमी एका दृश्टीर पळयता ती तशी कसं आमगेले भितर वयर पॉलिटिक्स ना म्हूण हें चान्स म्हूण ताका तांकां अर्ध राज्य दिवका म्हूण पुरा जनाल मन अंतस की आमगेल आम्ही कसं की केल्लें म्हणून भीष्मान सांगिल्लें धृतराष्ट्राक आमकां मस्त क्रिटिसिजम मेळटा आसा ताका हें आतां आमगेले चान्स की आमी चांग रुपार व्हड समारोह करून पांडव जना स्वागत करता आमी अशें दाखोवन दिवका की हो एक व्हड दृश्य आनी आमी तांकां तें कसन तें एक पुरस्कृत करून तांगेल तें कसन एक रायट आसा राज्याचें तें तांगेल भाग दिवन तशें पुरो करता म्हणून आनी त्या लेखार धृतराष्ट्र भीष्म तांकां जना पेटयता ती सैन्याक की तांगेल व्हड स्वागत सत्कार करून ते पांडव जनाक आपास हस्तिनापुरा घेवन येवका म्हणून आनी तांणी पांडव जन येताना धृतराष्ट्राक आनी भीष्माक हांकां तांकां पुरा भारी एक म्हणटात पळय भक्तीन म्हणटात एक प्रकार रिस्पेक्ट करता ती म्हणजे मालगड म्हूण लेखून आनी त्या लेखार तांकां आशिर्वाद वे मेळ दिवका म्हूण तशी पुरा तांणी मागणी करता ती आनी युधिष्ठिराक तेन्नाची अनाउन्समेंट करता की धृतराष्ट्र तूं खुशी जातली की हांव डिसिजन घेतलां की अर्ध राज्य तुमकां म्हूण आनी ते खंयचें अर्ध राज्य खांडव प्रस्थ म्हूण ते तागेल खातीर म्हूण सांगिल्लें आतां सायजांत पळयल्यार वय खंडितची खांडव प्रस्थ अर्धची तांगेल कुरू राज्याचे अर्ध भाग म्हणल्यार खांडव प्रस्थाचे जाल्यार ते खांडव प्रस्थ तसल अर्ध भाग खंय ते म्हणटात पळय कसने ना थंय एक्चुअली बॅरन हाफ ते काही ना थंय तो एकदम अनफेअर सेटलमेंट आशिल्ली आनी जावन आनी पुरा जेन्ना ते आयकल ताका कळटा की आपास म्हणटात पळय मंग केला म्हणटात पळय त्या प्रकाराची की कसने नातील भागाचे राज्य तांकां दिला जाल्यार युधिष्ठिरान एक वय कसने उतर सांगनी की पांडव प्रस्थान कांय ना त्या भाग सांगेल तशें कुडले ते एक्सेप्ट केलें हांतूय आपास ते धृतराष्ट्र दुर्बुद्धी पळयता की धृतराष्ट्र एक प्रकार म्हणटात पळय दुर्योधनाक असल पुरा हें शकून येईल दुर्योधनान हें पुरा करचें सोडता तो खंडी खंडीत धृतराष्ट्र पळयता की हें पुरा सिच्युएशनांत तागेली दुर्बुद्धी तागेलें हें प्रकट जाता असल पुरा तो करता वयना कोणी सांगून असो कसो ताकाय बुद्धी असो वयना हें पुरा करचें आनी तें
अर्ध राज्य. आता हें म्हळ्यार एक एग्जाम्पल म्हळ्यार अशी खंयचे एक परिवारान तूं म्हणटात पळय, एक कोणाला एक दोन कंपनी अस म्हणले की ती एक कोणी एक कंपनी भारी चांग मस्त दुड्ड करता, आणि दुसरी कंपनी एकदम बँकरप्ट कंपनी म्हणतात पण काही ना तांतू कैसने बिझनेस ना कसने ना. आणि आणि अ, आणि तो बापूस डिसाईड करता की एक पुत्ताक ते एक व्हड कंपनी चांग कंपनी दिवचे, आणि दुसरी पुत्ताक ते एकदम बँकरप्ट आशिल्ली कंपनी दिवचे. तेन्ना ते फेर आसतलें खंडिताना. तशींची एक प्रकार अशी सेटलमेंट जाता म्हूण पळयता आमी. आणि युधिष्ठीर तशी म्हणटात पळय कसं प्रोटेस्ट करना, ते तागेलें ती तागेली महिमा ती ताणें मालगेडायला उतर आयकून कसं नाही, पूण तांतू दुखून कसं मेळचें तें म्हूण. तर ऑफकोर्स हें देवाल खेळच हें महाभारत म्हळ्यार. आणि ते खांडव प्रस्थ आशिल्लें ಸ್ವಲ್ಪ काळ भितर ते इंद्रप्रस्थ जाता. आणि हें हस्तिनापुराक नांव व्हड तें म्हळ्यार इंद्राल स्वर्गलोकाक ना तो व्हड विशय. ते खांडव प्रस्थ आशिल्लें इंद्रप्रस्थ करून दाखयता ती पांडव देवाला आशिर्वादान. आणि थंय ते राजसूय यज्ञ जावचे आस मुखार. आणि ते राजसूय यज्ञ जाताना सगळ्यांची विश्वास दुखून पुरा राय येता, ती स्वागत सत्कार जाता. ते कृष्णाले ती एक सत्कार जावचे आसा. आणि मस्त सगळे विषय जाता खंयच्यान पांडव जनाले तांगेली ती एक म्हणटा पळय ख्याती, तांगेलें एक ते एक पावर आनीक एक वाडून येता. सगळे विश्वान तूं तांणी फेमस जाता ती म्हूण पळयत. धृतराष्ट्रा दिसना नाशिल्ले निमित्तान मस्त ट्रॅव्हल करचें नाशिल्लें. आनी हस्तिनापुरांत तो अशें आशिल्लें ताका तो राजसूय यज्ञ वचचें नाशिल्लें. जाल्यार दुर्योधन चमकलो. आणि दुर्योधन येताना तागेलें त्या मनांत आशिल्लें तें जाळ आस पळय ते 1000 खटल्यान चड वाडून येता. हें पुरा पळोवन समारोह पळोवन कसं जालें की ते राजसूय यज्ञान तूं ते युधिष्ठिरान तें एक आनी तांगेलें तें रावळार तांगेलें तें कसं तें यज्ञ ते हजारो खटल्यान ते तांगेलें तें म्हणटात पळय ते प्रतिश्ठा पळोवन दुर्योधनाल जाळ 1000 खटल्यान वाडून येता म्हूण पळयत आमी. आनी शकुनी सांगता धृतराष्ट्राक की तुगेलें आतां दुर्योधनालय परिस्थिती भारी म्हणटात पळय म्हणटा तो सुसायड कमीट करतलो दिसता. तितले तो डिप्रेशनाक गेल्ला तुवें इंद्रप्रस्था वचून आपास येवन पळयताना म्हूण. तेन्ना धृतराष्ट्राक म्हणटात पळय आश्चर्य जाता की म्हळ्यार ताका हो पुरो विशय तितलो गोत नाशिल्लो. हें आतां आयज सुद्दां ताका कळटा हें पुरो. आणि दुर्योधन आपूण सांगता काय तो ताका कळटा की कसं की तांगेले थंय व्हड समारोह जाला, धृतराष्ट्र त्या पळोवन पुरा हक्का लायक जायनी. जाल्यार तो सांगता काय की अशी भाई त्या व्हड एक तांगेलें तें राज्य आसा भारी छंद आसा तें पुरा आयकलां हांव. म्हळ्यार शकुनीन सांगिल्लें निमित्त तो दुर्योधन आपूण ताका पुरो अशे विशय सांगता. आणि तांगे तुगेलें तांकां मस्त हें इंद्रप्रस्थ जेन्ना हें पुरो आसा जाल्यार आस रेचार्डा म्हूण म्हळ्यार तागेले पुता सांगता तांगेले राय मस्त रावल्यार आसले आमगेले काय उणे आसवे. आमगेले काय हस्ती घोडे धन कसं उणे आसवे आसो तांगेले आसल्यार आसो. तूं वय तर राया म्हणकेच न्हू अर्ध राज्य तुगेलें न्हू. तांगेले आतां इंद्रप्रस्थ कशी असो हें हस्तिनापुराचें हें अर्ध राज्य तुगेल्या खातीरच न्हय. ताका मस्त दुख्खान तांणी वचूं नाका म्हळ्यार शकुनीन सांगलां न्हय की तो आत्महत्या ते करूं तयार आसा म्हूण तितलो मट्टा दुख्खा गेला म्हूण. तो अशी एकदम दुख्ख पावू नका. खंडिताची म्हणटात पळय मुखारसून जावन तूं अशी राजसूय यज्ञ करी युधिष्ठिरा म्हणकेची. आणि तूं अशी जी व्हड आमी समारोह करुया आनी विश्वा देखून पुरा जनाक आपोवया आमी तें करुया. तूं दुख्ख पावू नका म्हूण अशी धृतराष्ट्र हाका दुर्योधनाक सांगता खंय अशी पुरा करुया म्हूण. आनी तुकाय तशींच पुरा त्या प्रतिश्ठा मेळटली म्हूण ते दुर्योधन सांगता खंय. तशें तें पुरो व्हड यज्ञ करचें आमकां सादारण आमच्यान साध्य न्हय तें पुरो. आनी तागेलें तें कसं तें जाल्लें आसा तें रिपीट करचें जायना. खंय खंय देखून पुरो जन आयलीं ती आपास आमी करचें तें साध्य ना. आनी तें आनी तुका तें नियमा लेखारी आतां राजसूय हांव यज्ञ करता जाल्यार युधिष्ठिरान म्हळ्यार ताणें तें म्हणटात पळय तें राज्य सोडका जातालें म्हूण. आनी सादारण मट्टाचें एक तर फॅमिली मेंबरूच तांगेले भितर लढाय करून जावं साध्य आसवा तें जायना. आनी दुर्योधनाक आनीक विशय ताणें पळोवन येयलो म्हळ्यार की ताणें तें ಸ್ವಲ್ಪ काळ आशिल्लो न्हू तो थंय इंद्रप्रस्थान ताणें पुरो ऑब्जर्व केलो ना थंय. ते तांगेलें सैन्य पळोवन तांगेल्या पुरा ते कसं तें आयुध आसा तें पुरा पळयल्यार दुर्योधनाक कळना खंय की युद्धांत गेल्यार सादारण मट्टा हांगेर वटून विजय जावचें साध्य ना म्हूण.
सो ह्या पुरा सांगून तागेले मना तूं आपास धृतराष्ट्र ताण लेकीन की कसं एक सोल्युशन आयलें अर्द अर्द कोण दिला म्हणून जाल्यार तें सोल्युशन न्हय आशिल्लें आनी धृतराष्ट्र आपास दुख्खा वता आनी शकुनी आनी दुर्योधनू आपास कसनेपुणी नवो प्लॅन करू सूर करता ती कसनेपुणी कोरका खंयच्यान तांगेल्या राज्य आनी धन युधिष्ठिराल आनी पांडवाक हिना चड सुका तें तांगेलें एक मेन एम तशें जावका म्हणून ताका ह्या पुरो स्कीम आसतना गॅम्बलिंग मॅच धृतकीड शकुनीन आनी शकुनी तांचो एक्सपर्ट आशिल्लो आनी तो सांगता की हांव ते गेम तो आयोजन करून दुर्योधनाल खातीर हांव खेळटा तें आनी आमी तांतू ते सगळे राज्य आमी घेवन सोडया ते गॅम्बलिंगांतून धृतराष्ट्र सांगता की ना ना तशें करची धृतराष्ट्राल सुरय रियाक्शन ह्यांची की ना ना पुरा करची नाका कसं जालें की ताजेन ते पुरा विवाद जाता आनी ते विवाद जावन पुरा जना कोत्तास गॅम्बलिंग म्हळ्यार सम न्ही मागीर हाचे नंतर कसं नाही पुणी त्या लढाईचे कारण जाता शिवाय लढाई युद्ध हें पुरा करची नाका त्या दुर्योधन सांगता की आत्ता हांव आनी शकुनीन मस्त पुरा लेखला हे शिवाय जिंगड कसं उपाय ना तूं हा म्हणू का हाजे खातीर आनी तागेले ते नॉर्मल तो कशी पडल्या पुरा रिते धृतराष्ट्र प्रेशरायज करचे सूर करता आनी केन्नाय जेल्ल्या म्हणके दुर्योधनाक ते ना म्हणचे जायना आनी तो सांगता की जायत हांव भिष्माक आनी विदुरास निमगून पळयता आनी तांगेले ते कसं विचार आसा त्या मागीर आमी आपास डिस्कस करूया म्हणून तेन्ना फुडले दुर्योधन आनी शकुनी कोपान सांगतात की तांगेल्या निमगेल्या तांणी खंडित ना म्हणटली ती तांणी हा म्हणटली आनी तुका तांगेले ओपिनियन तुमकां इम्पॉर्टंट दिसता हांव आनी शकुनी मामू आमी दोग जण ओट्टू मेळून तुका कसं की एक विशय सांगता आसा ते मस्त विचार करून सांगिल्लो विशय मागीर हांगा तूं भीष्म आनी विदूर आल्या कसं उलोवच्यान तूं म्हळ्यार आमगेली उतरां तुका कांय व्हॅल्यू ना म्हणून अशी ऑलरेडी तो डिप्रेशनार आशिल्लो ताकाची धृतराष्ट्राक एक सॉफ्ट कॉर्नर आशिल्लें की हाण कसं सांगिल्लो आयकू का म्हणून म्हणजे हाण कसं नाही म्हळ्यार शकुनीन सांगला ना आत्महत्या न्ही करतलो म्हणून ताका आनीक भंय लागून गेले धृतराष्ट्राक सो आमी पळयता की शकुनी आनी दुर्योधनाक ते खंयची बटन प्रेस करता म्हणून गत आशिल्लें धृतराष्ट्र कन्विन्स करच्याक आनी एक प्रकार तांगेले हातांत एक कठपुतलीशी म्हणटात पळय बॉम्ब बेसी नांचयता आशिल्ली ताका सो धृतराष्ट्राल्याक म्हणटात पळय डार्क एक तागेले एक म्हणटात पळय एक दुर्बुद्धी आशिल्ली आनी दुर्योधनाले म्हळ्यार आनीक चड दुर्बुद्धी म्हणटा डार्क आनी डार्कर सायड आशिल्ली तांगेली सो धृतराष्ट्रान मागीर तें एक हॉल बांदूचे सुरू केलें की मुखार जावन हें मॅच जावचें आसा ताचे खातीर एक नवें हॉल बांदिल्लें खंय थंय आनी आनी अशी पुरा ते पास हें म्हणल्यार हॉल बांदूक अशी तशी म्हूण सांगलें आनी दुर्योधन आनी शकुनी पुरा खुशी जाली की तांगेली आतां नवो प्लॅन जाता आसा म्हूण आनी धृतराष्ट्रान विदुरा सांगची की आतां आमी एक फ्रेंडली मॅच खेळया गॅम्बलिंग मॅच म्हळ्यार भावां मध्ये कसं एक मॅच न्ही जावन म्हळ्यार आनी त्या क्षत्रियान त्या तसं एक रीती आशिल्ली ते आमी खेळया म्हूण पांडव आनी कौरवा मध्ये जावं आनी आमी आतां हॉलय बांदूचें हांव तें बजेट सँक्शन केलेलें आसा सो त्या प्रकारान ते आतां हॉलय जातलें म्हूण सो तूं पांडवा वचून आपय हाडी म्हूण म्हळ्यार विदुरा सांगता ते आतां आमी फटाफट तें हॉल बांदिता ती अमूक समय येता आनी येवं का म्हूण सांग म्हूण तेन्ना विदूर कुडले ना म्हणटा काय हें समन तूं सांगचें हें असल पुरा गॅम्बलिंग हें द्रुत क्रिडान केन्नाय कसं चांग जालेलें ना म्हूण आनी गॅम्बलिंग इज द रूट ऑफ ऑल इविल म्हणटात पुरा ताचे नश्ट जावचे शिवाय त्या बुद्दीन म्हूण आनी आयच्या काळांत आमी पळयता आतां आमी कॅसिनोंत वचून आमी गॅम्बलिंग करचनात दिसता मात गॅम्बलिंग विंगड विंगड प्रकारार जाता म्हूण आमी पळयता केन्नाय आमगेल्यान ती एक वृत्ती आसा की आमकां वेगळी दुड्ड जावका मस्त दुड्ड जावका वेगळी दुड्ड जावका आनी कसने एक चड प्रयास करनाशी वेगळी दुड्ड जावका ती तसल वृत्ती म्हणटात पळय ते गॅम्बलिंगाचीच वृत्ती म्हूण आतां आमी केन्नाय न्यूजारांनी पळोवन अशें पुरो मस्त सकट स्कीम येता की ₹100 घाल्यार एक म्हयने भितर म्हळ्यार 1 लाख घाल्यार एक म्हयने भितर डबल जावचें पुरो और कोणाक कसं फोन येता मेल येता आतां ते सायबर क्रायम हें पुरो तुमी आयकता ती कसन कसन की स्कीम येता और कोणी ते रॉंग रिते मिसगायड करता ती शेअर मार्केट अशी घाल्यार ती हें स्टॉक एक्सचेंज घाल्यार आमकां एक म्हयने भितर दुड्ड डबल जातलो हें पुरो गॅम्बलिंगाची वृत्ती ती सो ताचेन कसन की एक समाजांतून नश्ट जावचें म्हणून आमी हें महाभारतांतून हें पळोव येता आनी ताका विदूर ना म्हणटा म्हूण सांगिल्लें आसा ह्याचेर मुखारसून चांग जावचें ना युद्धाचें कारण जातलें आनी पुरा नश्ट जातलें हाजें नांव सो अशी प्रकार विदुरान ताका सांगचें आसा जाल्यार धृतराष्ट्रान हें पुरो आयकून म्हळ्यार धृतराष्ट्रान कशी डिसिजन घेवनूच जाल्ला न्हू हाजे विशयांत आनी तो सांगता ना
वचूं काच आनी विदूर वचून ते सांगता आनी ते मुखार ते गॅम्बलींग मॅच जावचे आसा. धृतराष्ट्रा गोत्त आशिल्लें की शकुनी कसन की म्हणटात पळय तेगेले ते कुकर्म कोर न्हू कसनय पुणी कोर न्हू खंडीत अशी पांडवान डिफीट जावच तशी करतलो म्हूण. सो धृतराष्ट्र डायरेक्टली मॅचांत नाशिल्लो आनी मात आमी पळय येता की हें दुर्योधनान हें पुरो करचें शकुनीन हें पुरो करचें हें धृतराष्ट्रान निमित्त हें एक प्रकार म्हणटा येता ताण नातिल जाल्यार हें पुरो अरेंजमेंट जावचें साध्य नाशिल्लें. सो आमी पळय येता की अशी हें मुखारसून वता नॉर्मली दोन प्लेयर्सान डायरेक्टली एकल्या एकल्या खेळचें थंय वय तांणी नियमाचें पालन करनात. निजावन दुर्योधनान आनी युधिश्टिरान मुखारसून बयसून तांणी खेळका आशिल्लें हें गेम जाल्यार आमी पळय येता की शकुनी खेळटा दुर्योधना खातीर. सो ह्या वे नियम आल्यार एक प्रकार न्हय आशिल्लें आनी तांणी सोलवता वता ती म्हूण सांगी येता. सोलवता ती आनी एक समयार अशें येता नकुला सहदेवाक वय तो तांतू स्टेकांत घालून सोडता मागीर अर्जुन पांडव आनी मागीर लास्ट सारी द्रौपदीक वय ते मॅचांतू तो ते स्टेकार घालून सोडता म्हूण पळयत तांतू तो हें करता ते पुरो न्यूज येता आनी आमी पळयत तांतूय ती दुर्बुद्धी पळयत धृतराष्ट्रालें ताका भारी तो एक म्हणटात पळय आयकतास की जल्वे पांचाली वे आमगेल स्लेव जाली वे आमकां मेळ्ळी वे असल पुरो तो प्रश्न तागेले ते कोणाल वट्ट आशिल्ले तांकां निमगीता आसत म्हळ्यार कसन एक प्रकार तागेले पुत्ताल मोहान तूं कसन एक वायट बुद्धीच प्रदर्शन करता धृतराष्ट्र म्हूण आमी पळयता आनी तसो मुखारसून मागीर हागेलें द्रौपदीलें पांचालीलें अपमान करचे प्रयत्न करता ती आनी कृष्णान तागेलें रक्षण करचें आसा ती आमकां काणी कोत्ता आसा जाल्यार हिची विधुरान म्हणटात पळय वचून सांगचें आस की दुशासनान धृतराष्ट्राक ताण मस्त प्रयत्न केले जाल्यार कृष्णान तागेले ते पातिव्रत्य तेगेले ते आशिल्ले पळय ते द्रौपदील ते गूण आशिल्ले पळय आनी ते कृष्णान रक्षण करून कांय जायनी म्हूण तो भारी खुशेर येवन खुशेर न्ही दुखारी आशिल्लो तांतू एक विदुराक ते एक म्हणटात पळय ते एक अपमान जायनासी देवान रक्षण केल्लें म्हूण अशी तो धृतराष्ट्रा सांगता खंय आनी धृतराष्ट्राक इतले कोपान उरले की विदुरू की कसने एक बुद्धी नावे हांव सांगील हें पुरो जावचें नज म्हणून तुका दिसना नावे कसन सगळें आतां हें कसन एक घटन जाल्लेलें आसा ताजेन सगळ्यांचे ब्रह्मांडांत पळय अशुभ चिन्ह दिसता आसा म्हूण सांगतात पळयनात तुवें कोल्ले पुरो तांगनी कशे आवाज करता आसत आनी कसन कसन नमुने पक्षी वल्चर्स पुरा गुंता आसात आकाशांत पुरा प्रकारात चिन्ह आमी पळय येता हें समयारी वातावरणांत की कसन की एक व्हड नाश जावचे आसा म्हूण पुरा चिन्ह दिसता आसा हे धृतराष्ट्र आत्तपुणी तूं मना वरी हो पुरो विशय रब्बई तुगेले पुत्ता सांग म्हणजे आतां असल एक उज्जी येवचें आसा तेंचे सगळे कुरू वंश जोडून मृत्यू जावचे साध्य आसा म्हणून ह्या प्रकाराचें आसतना रब्बई येता रब्बई आत्तपुणी रब्बई म्हूण विदुरू धृतराष्ट्रा सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी असल पुरा त्या घटनेन जाता भिमान तर सांगचें कसन कसन सांगचें आसा की दुर्योधनाल जांग मोडू आसा दुशासनाल हात मोडचे आसा कसन कसन नमुने पुरा जनान कसन कसन नमुने प्रतिज्ञा घेवचे आसतात ना आनी ह्या पुरा विदूर सांगता की तांकां धृतराष्ट्र वचून असल पुरा घटन जाल्लेलें आसा आत्तपुणी पांचालीक आपय आनी तेगेलें क्षमापण घे आनी हें पुरा रब्ब येता म्हूण तांणी सांगलें म्हण की द्रौपदीक हें पण गांधारी वय आसता खंय गांधारी आनी धृतराष्ट्र ओट्टू म्हण द्रौपदी आपयतात खंय आनी ताका तेगेलें क्षमापण निमगितात खंय आनी सांगतात खंय म्हळ्यार भारी तुगेलो ओट्टेक कसन की जाल्लें तो भारी म्हणटात पळय दुख्खा विशय जाल्यार आमी तुगेले म्हणटात पळय माय मामा म्हणके न्हय एक प्रकार गांधारी आनी धृतराष्ट्र म्हळ्यार आमी तुगेले खातीर कसनय एक सान वे एक चांग विशय आसल्यार आमकां आमगेल चेडवां तूं क्षमापण कोन्न दिवका म्हणून त्या प्रकारार तांणी एक म्हणटात पळय भारी एक नम्र जावन तेगेले मागून घेतात की आनी तूं कसन जावका तो विशय मागून घे तो अशी एक प्रकार म्हणटाना ती द्रौपदी ती सॉफ्ट हार्टेड आशिल्ली तशी एक प्रकार ती भारी एक कोपाच प्रदर्शन केलेलो आसता तूं तिणें कसन कसन सांगिल्लें आसा आनी वृद्ध जावन आशिल्लें धृतराष्ट्र आनी गांधारीन अशी उतर उलयतना ती मोवाळ जाता आनी ती सांगता की म्हाका तीन वस्तू जावका की युधिश्टिराक ताका ताका बंदी जावन आशिल्ली ताका सोडका आनी पुरा जन विंगड कोणा बंदी केलेले तांकां सोडका आनी तांगेले कसन कसन तें शस्त्र आशिल्लें तें दुर्योधनान आनी तांणी घेतिल्लें तें मॅचांत तें पुरो तांकां आपास मेळका म्हूण सांगता
आणि धृतराष्ट्र सांगता काय, ह्या वय न्ही हांव तुमगेले ते तूं सांग ह्या निमगी न्ही वय जाल्यार ते तुगेले ते कसं ते इंद्रप्रस्थ राज्य आसा त्या वय तुमकां हांव आपास दिता, तुमी थंय वचून कुशेर राबयाती म्हूण सांगता काय. आनी हें जावन भायर वताना धृतराष्ट्रान तांकां इंद्रप्रस्थ राज्य दिलें, ते पुरा म्हणटात पळय क्षमापण केलें अशें पुरा द्रौपदी मनांत आशिल्लें तें धृतराष्ट्रान दिवन सोडलें म्हणून. सो हें एक क्षणार पळयता की धृतराष्ट्रान कसं की एक रायट डिसिजन घेतलां म्हूण पळयता. सो त्या प्रकारान आमी हो विशय मना वरयता. आनी एक 5 मिनिटान कंक्लूड करता, 7:58 जालेले सॉरी. सो तांणी वता ती तेन्ना अशी तांणी मुखार सून वता न्ही. सो एक प्रकारान आमी म्हणटात पळय कसं की रायट डिसिजन घेतलें धृतराष्ट्रान, ऑल्दो तें एकदम टू लेट आशिल्लें, कसलें की डॅमेज जालें नात पुरो. आनी पांडव वता ती तेन्ना फुडले धृतराष्ट्र दुर्योधन आनी शकुनी आपास भारी कोपार येतात की हें कसन केलें तुवें म्हणून. आमी पुरा कसन स्कीम केलेलें, तूं पुरा आपास तांकां दिलें, तांगेलें राज्य तांगेलें पुरा आपास तांकां दिवन सोडलें. आतां कशें न्हय, आतां आनी आमगेली नाशच हें मुखार सुनू. आनी तूं कशें केलें ना आपास तूं गॅमलिंग मॅचा खातीर ऑर्गनायज करता, आपास एक पंता करता म्हूण धृतराष्ट्रा वयर प्रेशर घालता म्हूण सांगता. आनी आपास शॉर्टार कंक्लूड करचे खातीर आपास विदूर वता, आपास पांडव येता ती. आनी हें पंता तांगेलें राज्याची स्टेकार आसता आनी सांगता ती की कोण ह्या मॅचा डिफीट जातले तांकां 12 वर्स वनवासू आनी 1 वर्स अज्ञात म्हणटात पळय मेळनाशें इनकॉग्निटो राबुका हें कंडिशन आसता. आनी हांतूय आपास पांडव डिफीट जाता ती आनी तांकां त्या फॉरेस्टा वचुका तांकां वना वचुका पडटा. सो आमी पळयता की धृतराष्ट्र म्हणटात पळय कसं एक म्हणटात पळय तागेलें एक कॉन्शियन्स नाशिल्लें. म्हळ्यार ताका मनांत कशें की हें कळटा की हें सम न्ही, आतां करूं नज विदुरूय आशिल्लो ताका सांगू खातीर पुरो हो विशय, जाल्यार ताका करेक्ट करचें जायनाशिल्लें म्हूण आमी पळयता. रॉंग डायरेक्शनान तो डिसिजन घेत आशिल्लो, आपास घेत आशिल्लो आनी ताजेन तागेलें नश्ट जाता मुखार सून तें आमी कोत्तास. सो धृतराष्ट्राक कशें की एक एक पंता म्हणटात पळय कशें की एक तो चांग डिसिजन घेवचे प्रयत्न करता, जाल्यार ही मुखार सून तागेलें तें प्रेशर दुर्योधनालें शकुनीन येताना तागेली ती दुर्बुद्धीचो उपयोग करून तांगेल मनांत कसं नासता तें करता आनी कशें की एक पापाच भागीदार जाता तो. आनी ताचे निमित्त तागेले ते सगळे एक परिवार म्हणटात पळय एक रॉंग डायरेक्शनार येवन तांकां ताचे कॉन्सिक्वन्सीस फेस करपा पडटा. सो आमी एक पळयता की खंयचे एक रॉंग विशयान तूं अटॅच जावन अहंकारान खंयच्या विशयार आमी ड्रॅग जाता ती. आनी म्हळ्यार आमगेल जिवनांत तूं आमी परिस्थिती पळोवं येता आनी आमगेल कशें की एक चांग विशय आमगेल मनांत आसतना आमगेल मनांत ते दिसचे पुरो की हें सम न्ही म्हणून, जाल्यार हिची म्हणटात पळय आमकां एक एक पंता तें रायट डिसिजन घेवचें जायना अहंकारांत येवन आमगेले एक विंगड विंगड तशें पुरो आमगेल भितर ती एक क्वॉलिटी आसा आनी ताजे निमित्त कसं एक कॉन्सिक्वन्सीस ताजे येता म्हूण पळयता. अक्रूर कृष्णान अक्रूराक वय पेटयलें की एक पंता धृतराष्ट्राक की हें पुरो जेवचें सम न्ही म्हूण सांगू खातीर कसलें की अक्रूराक भारी एक रिस्पेक्ट आशिल्लें. आनी आनी ताका सांगतात खंय जाल्यार तेन्ना धृतराष्ट्र भारी होगळशीत की अक्रूराक, सन तुगेलें उतर तूं म्हाका भारी चांग एडवायस दिला म्हूण, हांव अशी करता न्ही मुखारी अशें पुरो उतर तागे धृतराष्ट्राल तोंडा दुखून येता. जाल्यार ते म्हणटात पळय ते एक गुडगुड विंचित्तान एक क्षणभरा खातीर प्रकाश म्हणटात पळय तागेली चांग बुद्धी म्हळ्यार तशींची ते एक क्षणभरा खातीर ते प्रदर्शन जाता तागेले चांग बुद्धीचें. मागीर आपास तें दुर्योधन शकुनी ओट्टू आसून ते धृतराष्ट्राल ते आपास ते दुर्बुद्धीचे काळोख कुडले आपास येता. मध्य मध्य ते कसं की एक क्षणा खातीर एक चांग तो कसं की करता, जाल्यार कुडले ते मागीर आपास काळोख जाता ते दुर्बुद्धीचे म्हूण पळयता. सो आमी अशें पळयता की पुराजनाल भितर ते एक दुर्बुद्धीचे एक विशय आसता आनी ते केन्ना आमकां ते एक चांग सहाय चांग मार्गदर्शन करून आमी ते मुखार सुद्धा ती तें एक चांगा कारण जाता. जशें आमी ते रॉंग डिसिजन्स घेतल्यार ताची कॉन्सिक्वन्सीस मुखारी रॉंग आसतले म्हूण पळयता. सो आमी पळोवं येता की ते एक एक म्हणटा ते चांग डिसिजन धृतराष्ट्रान मना येता, जाल्यार धृतराष्ट्रान अशी सांगू न्ही की तागेलें पावर नाशिल्लें आशिल्लें. आणि खंडित ताणें दृढ एक प्रकार म्हणटात पळय स्टँड घेवन दुर्योधनाक कसं नाही पुणी रिलेशनशीप तागेलें वायट जाल्यार वय ताणें दुर्योधनाक तें सममार्गार हाडचे प्रयत्न करता आशिल्लें, जाल्यार ताणें कर न्ही तें आनी दुर्भाग्यपूर्वक म्हणटात पळय ते रॉंग चॉयसीस जाल्ले आनी ताचे डिझास्ट्रस म्हणटात पळय एक भारी एक नाश जावचो तसलें तागेले सगळे वंशाक हांगा राबयता 8 घंटे चलयलो आसा.
कसं चूक जावन असल्या उलयतना तुमी क्षमापण करून घेवका हांव ब्रीफली रिकॅप करता तेन्ना तुमगेले कसं कॉमेंट असल्यार कसं तुमगेले अनुभव असल्यार तुम्ही चॅट बॉक्स टाईप करूं येतात हांव सेशनात कंक्लूड करता असं सो आमी आयच्या सेशनांतू एक दोन मिनटां खातीर रिकॅप करता आमी सुरे एक पॉयंट आमी डिस्कस केले म्हणल्यार हाजी की हें विदुर नितीचे पॉयंट डिस्कस केलेले कशी विदुरान धृतराष्ट्रा सांगचें की खंयच्या एक व्हड सिद्धांता खातीर सान सिद्धांत सोडका म्हूण कसं एक परिवाराचे कसं एक विषय असल्यार जाल्यार आमी आमगेले विवेक बुद्धी प्रयत्न करून धर्मार चोरच्या खातीर ते कसं डिसिजन आसा तें घेवका म्हूण आमी तें फर्स्ट पॉयंट आज तें डिस्कस केलेलें मागीर आमी सेकंड पॉयंट हें डिस्कस केलें की कशी मागीर शकुनी आनी दुर्योधनान सान आसतना तागेले तो अहंकार वाडून येता आसता आनी मागीर पांडवान आपास येताना तागेले झाड वाडून येता आनी शकुनी ते कोळ न्हू तो ते भारी ताजी एक एडवांटेज घेता कसले की ताका भिष्मा वयरी रिवेंज घेवपा आशिल्लें सो ते दुर्योधन आनी तागेले भयणील गांधारी चेडवान राज्य मेळका म्हूण तागेले मनांत तवशी सो शकुनी आनी दुर्योधन शकुनी आनी धृतराष्ट्र दुर्योधनाल थ्रू तांणी त्या राजाचे भोग करच्या खातीर ते तांगेले एक मनांत आशिल्लें म्हूण हें आमी पळयत आनी सो त्या प्रकारान ते पुराय एक परिस्थिती येता आमी ते घटना डिस्कस केली कशी तांणी तांकां मारणा व्रता पेटयलें आनी तांकां आनी ते सगळें तांगेलें ते जळोवन घालून तांकां मारचे प्रयत्न केले तांणी पांडव कशी पूण तांतूं तुकून चुकून भायर आयलीं ती आनी मुखारसून दुर्योधना दिसता की तोच राय जाता म्हणून मात कळटा की द्रौपदी स्वयंवरा वेळार पांडव पुरो जिवंत आसत आनी तांणी आपास येतात आनी हे पंता तांकां धृतराष्ट्र म्हणटात पळय कांय नातील जाग तांकां अर्द बदिता जाल्यार युधिश्टीर आनी तांगेले ते एक चांग असल गूण आशिल्ले तांगेले देवाल वयर विश्वासू इतले घट हें आशिल्लो दृढ आशिल्लो की ते खांडव प्रस्त आशिल्ले तांणी इंद्रप्रस्त करता ती आनी मुखार ते राजसूय एक घेवन तूं दुर्योधनान येवचें आसा आनी थंय तांगेली प्रतिश्ठा पळोवन दुर्योधनाक झाड आनीक वाडून येता आनी ताणें आपास येवन म्हणटात पळय शकुनी सांगता दुर्योधना आतां आत्महत्या करतलो ताणें सांगिल्लें आयक म्हूण आनी मुखारसून ताणें तें गॅमलींग मॅच ऑर्गनायज करचें आसा खंयच्यान तूं सुर्यपंत आमी पळयता मस्त सकयल घटना जाता द्रौपदीला अपमान जाता जाल्यार द्रौपदीन तीन तीन सांगिल्लें धृतराष्ट्र आयकता जाल्यार आपास सेकंड टायम मॅच जावन मागीर अशी जाता की तांकां आपास तें शकुनी चिटींग सी कोर न्हू तांकां आपास तांकां तें राज्या देखून भायर घालून 13 वर्सां खातीर तसलें एक डिसिजन येता म्हूण आमी पळयत सो आमी हें कंक्लूड केलें की कशी आमी पळयलें की धृतराष्ट्राक एक एक पंता ताका चांग कसन की आशिल्लें जाल्यार ते क्षणभरा खातीर मात तो तें प्रदर्शन करता बाकी समयारी तो तागेल्याची राज्याची मोह तागेलें तें कसन की एक म्हणटात पळय इन्फिरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आशिल्लो ताका की म्हाका दिसना ताजे निमित्त म्हाका राय जावचें जायनी पुरा भावन मिक्स जावन तागेले ते एक दुर्योधनानी शकुनीलें दुर्बुद्धीन ते पुरा नाश जाता म्हूण पळयता एक कंक्लुडींग सेशन पळोवया की बदल कशी नाश जाता म्हणून आतां आमी नाश जातलें म्हूण थंय ते पावलीं ती नेक्स्ट सेशना पळयता की बदल धृतराष्ट्रान कशी पुरा नाश जाता नेक्स्ट सेशन आमी लास्ट कंक्लुडींग सेशन करूया धृतराष्ट्रालें आनी मागीर मुखार सुनोवचें पळय कोणालें कसं कॉमेंट आसल्यार एक 5 मिनिट आमी घेवया येता धन्यवाद तुमकां तुमी समय काडून सेशनची काही लॉंग जालें जाल्यार एक कसं काही पॉयंट्स कवर करपाक आशिल्ले आमी केलेलें आसा सो पुराय जनाल कॉमेंट्स पळयता आसा हांव धन्यवाद हें भाग घेवन तुमगेले निमित्त एक कसं की किंचित रूपार सेवा करचें मेळटा आसा हरे कृष्णा वेणी माधव प्रभू धन्यवाद की कशी तें विकनेस ऑफ हार्ट तुमी रायटली पॉयंट आउट केलें ना की कशी तें महाभारतान दाखयलेलें आशिल्लें कोणालें कसं कॉमेंट कोणाक कसं तांगेले अनुभव शेअर करता जाल्यार 2 मिनिट सेशन ओपन आसा तुमकां अनम्यूट करून कसं कॉमेंट करता जाल्यार बी तुमी करीत नेक्स्ट वीक आपास आमी धृतराष्ट्रा विशयाची कंक्लुडिंग सेशन करूया आनी मुखार सुनोवचें. कोणाक कसं विंगड क्वेश्चन ऑफलायन आसल्यार तुमी GSB भक्तवृंदाचे ॲडमीन आसा ती तुमी कोणाक कॉन्टॅक्ट करून कसं मुखार डिटेल्स खंयच्या विशयार डावट आसल्यार ते निमगूयात सो कोणालें कसं प्रश्न कॉमेंट कसं आतां मुखार सुन ना जाल्यार आमी सेशन आतां हांगा कंक्लूड करूया
तीन पंथा हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून आम्ही हे सेशन कंक्लूड करूया आता. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. हरे कृष्ण. नेक्स्ट संडे मिळणे आपास आणि ह्याची सेशन मुखार सुरू करूया आणि कसं तंतुल तत्व असल्यावर आम्ही पुणे. हरे कृष्ण. धन्यवाद. अंगार आपयतात. हरे कृष्ण.